जाणवायच्या पुस्तकावेले वाचप. जाणवाय भितर आसा तो आत्म बुद्धीचो, पवित अप्रतिम, जिन्नस्वाद चतुर, शिताब सुटसुडीत, निष्कळंक, उजवाडीक अकोंड बलो, शिडूक बळ करू नजो आसलोलो, बरें देखतो, मोगाळ, थीर, खात्रेचो, शांत, सोड पदवीदार आनी सोड देखणार, सगळ्या आत्म्यांचो थाव घेवपी, सगळ्या शाण्या निर्मळ आनी बोव चतूर, आत्म्यान निरेखपी. कित्याक जाणवाय सगळ्यावन ओदीक वेगळी धांवता. ती इतली निर्मळ निर्बेल की सगळ्या वस्तू भितर रिगता आनी तांतू भितरले भितर शिपडटा. ती देवाची पदवेचो स्वास. सोर पदवेदाराच्या मोहिमेंतलीच ती निबजता. देखून मेळ्ळें कांयच तिचे भितर घुसूंक शकना. ती सासणाच्या उजवाडाचो पोरजोळ, देवाची शिताब पदवेचो, खोट नसलेलो आरसो, ताच्या बोलेपणाचो रूपकार. जरी ती एकलीच तरी ती सगळें करूंक शकता. आपुणूच बदल नासतना ती सगळें नवें करता. दर एके पिणकेन ती पुण्यावंत आत्म्यांनी रिगता. तांकां देवाची इश्ट आनी प्रवादी करता. कित्याक जो कोण जाणवायेच्या सांगाता जियेता ताचोच देव मोग करता. खरें म्हणल्यार सुर्यावून ती पोरजोळीत, सगळ्या नखेत्रावून ती लोकलोकीक. उजवाडाक सूर केल्यार ती ओदीक व्हरती. कित्याक उजवाडा फाटल्यान रात येता. पूण वायटाच्यान केन्नाच जाणवायेचेर जोयत व्हरूंक जायना. पृथ्वीचे एके शिमेथावन दुसरे शिमे पर्यंत ती आपली पदवी पावयता. सगल्यो वस्तू बरे भाशेन मांडून हाडटा. देवाचें उतर हें. देवाचें बोट उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो सबाब जातलो. तुजें उतर सर्वेस्परा, सासनाक तोखता. तुजें उतर सासनाक तोखता सर्वेस्परा. सर्गार ते सदांच स्थिर. पिणगेचे पिणगे तोखता तुजें विस्वाशीपण. तुवें प्रितूम रोचलाय, ती तोगूंकच रोचलाय. सबाब, तुजें उतर सर्वेस्परा, सासनाक तोखता. तुज्या फॉर्मणा प्रमाणे सगळी रोचना तोखता. कित्याक सगळ्योच वस्तू तुजी चाकरी करतात. उगडापे जावन तुजें उतर उजवाड घालता आनी साद्या काळजाच्या मनशांक समजणी मेळटा. सबाब, तुजें उतर सर्वेस्परा, सासनाक तोखता. तुज्या मुखामाळाचो पोरजोळ तुज्या चाकरांचेर फांकूय आनी सगळ्यो आज्ञा म्हाका शिकय. म्हजो जीव सांबाळ आनी हांव तुका वाखाणटलों. तुज्या कायद्या वरवीं म्हाका आदार मेळूं. सबाब, तुजें उतर सर्वेस्परा, सासनाक तोखता. Sorvespora, 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 जेजू म्हणटा, हांव दाखवील, तुमी फांटे. जो म्हजे सवे रिगून रावता आनी जाचे सवे हांव रावता, तो सुबां फळां दिता. Sorvespora, 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 sorvespora,
लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. देवाचें राज केन्ना येवचें आसा ते फारिजवांनी जेजू लागीं विचारलें तेन्ना ताणें अशी जाप दिली, नोदरेक पडटात तसली खुणां देवाची राज येवचें ना. हे पळय हांगा आसा, ते पळय थंय आसा अशें लोक म्हणचो ना. तर जाणो जायात देवाचें राज तुमचे मदें आसा. आनी ताणें आपल्या सिसांक सांगलें, मनशाच्या पुताचो एक दीस तरी पळोवंक तुमी आशेतल्यात तसलो दीस येतलो, पूण तुमकां तो पळोवंक मेळचो ना. तेन्ना कोण तुमकां सांगतलो, हो थंय पळय, वो हांगासर पळय. भायर सरूं नाकात आनी तांच्या फाटल्यान वचूं नाकात. जशें झगडावें मारता तेन्ना ताचो लोक अंतराळाचे एके शिमेर तावन दुसरे शिमेर पर्यंत पडटा, तशेंच ताचो दीस येता तेन्ना मनशाच्या पुताचो जातलें. पूण त्या आदीं तो जायतें सोंसतलो आनी ही आतांची पिंडकां ताका भायर आयतली. ही देवाची खुशी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये वाकाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ आतांची पिंडकां ताका भायर आयतली. ही देवाची खुशी. नियाळाक आदार. आयज जायते जोमे सायबिणी मायचेर आड वयर सरल्यात. जेजूची आवय म्हूण ती मानून घेनात. कातो लोक धर्म सोडून ते पयस गेल्यात. एके भाशेन तांचे पुताक ओकमायनाला आनी भायर आयलोलो देवाचे खुशीचेर आड वेतात. आनी आमकां भावाट्यांक आपले वाटेन ते ओडून व्हरतात. तांकां देवशास्त्रांतलीं स्वता समजोतात. पवित्र पुस्तकांतलीं वयल्या वयर शिकोवन दितात. पवित्र पुस्तकांतलें तत्वगिन्यान, देवशास्त्र आनी इतिहास तांकां सारकी खबर नासता. वांकडी शिकोवन दितात. असली खोटी शिकोवन दितल्यांक आमी पयस दवरुया. आमची धर्माची शिकोवन फिगर्स दिता तेन्ना आमी बावाटान घेवया. एकठांय घडोवन हाडटात तेन्ना आमी हाजीर जावन बावाटाचे खोलायेन वांटो घेवया. दुसऱ्यांक देख जावया. देवाचें उतर आमकां जाणवायेन भितर आसा. तो आत्मो बुद्धीचो आनी पवित्र अशें आमकां जाणवायेचें पुस्तक स्पश्ट करता. शुभ वर्तमानांत आमकां ताचो दीस येता तेन्ना मनशाच्या पुताचें राज जातलें. आतांची पिणकां ताका बारायतली आनी ही देवाची खुशी जातली हो संदेश मेळटा. तर आयज आमचो थाराव जावन दी देवाची खुशी करूंक आमी बरवशान वावरया.